तो तूं मोग करताय आमचे मोदें जेजूक धाडटाय हो मोग वळखून दिनवास दाखोव आपले जिवीत तुका भेटोव तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोग उच्चारता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावार्थ विश्वास मोग उच्चारता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी मारयेच्या कोतावीण काळजाच्या मनाक भेटयता. खेरीत भाशेन आंकवार मारये बरोबर आमची सगळी मागणी देवा मुखार दवरया. भोव करून आमकां मारये भाशेन कर आनी देवाचे कुशेक सदांच उक्ती रावंक आदार दी आनी जें कितें आमचें बिगडलेलें आसा तें परतून आमकां बांदून दी म्हूण आमी हे भेटेन मागुया. आयज मॅवरीक फेर्नांडीस आपलो पयलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. भावार्थाची ड्युटी आयज पेटयता आसोय दोंगरी, मारिना फेर्नांडीस आनी फामील, रेजना मुंदी, किंबली न्यूनीस. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनीक सान फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन ह्या गोराब्यांचेर आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी भोव करून जीं कोण बरीं नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला तांकां देवान पेकोवणेचो हात लावंक मागुया. जीं कोण कश्टवतात तांचे बरोबर सायबीण मांयचे मोजतीन देवाचो सांगात आसूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, कालच्या दिसाक आमी जेजूच्या भोव पवित्र काळजाची परब समरुमली आनी आयच्या दिसाक आमी मारयेची भोव पवित्र काळजाची परब समरुमता. आयची ही परब आमकां सायबीण माय म्हणलोली उतरां उगडास कोत्ता. मुनीस्कुलाच्या अनुपकारा आनी देवनिंदेच्या पातकांक लागून भाले तोपून घायाल जाल्ल्या म्हज्या काळजाक पळयात. तर तुमी म्हाका बुजवण दियात आनीक जोरी सोगल्यांनी 5 पयले संवराराचे देवसांव करीत जाल्यार हांव तांच्या मरणाच्या वेळार तांकां साल्वासांव तारण दिती कुरपा तांचेर वारोयतली. जेन्ना बोडव्या गाब्रेलान देवाची येवजण मारयेक कडयली ती गाबोल्ली, पूण देवाचेर पातयेवन तिणें ही आसा हांव देवाची चाकोन जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरां पोरमोणें म्हणून होयकार दिलो. सायबीण मायन आपल्या भुरग्यांक जल्माक हाडून जुजे बरोबर जायत्या कोश्टांची वाट ती चोरली आनी बोरवासो धरून आपल्या काळजांतली कुरपा आख्या संवसाराचेर फांकयली. जेरुसल्याच्या वाटेर जेन्ना जेजू तिका भेटता तेन्ना सायबीण मायन आपलो मोग आनी हुस्को सोबार तोऱ्यांनी आपल्या पुता सोवें दाखयलो. आपल्या पुताच्या कोश्टा दुखांत तिणें वांटो घेतलो आनी आपल्या पुताक तिणें सांगात दिलो. ती आपल्याकूच विसरून आपल्या मावशी भयणीक आदार दिवंक वेता. आकांताक सांपडलोल्या ओकले न्हवऱ्याच्या गोरजेक पावता. आपल्या जिवितांत आयलोल्या कोश्टा दुखांक, आडकोल्यांक, प्रोश्नांक तिणें देवाक मानता तसो मागण्यांतलो तीर रावूंक जबाब दिलो आनी जी जेजूची पयली शीस जावंक पावली. आमकांय तिच्या भाशेन दोयाल मोगाल, शांत ल्हानविकाय, सेवे चाकरेची, उदार काळजाची हात्यारां कोर म्हूण आमची पातकां बोगसून आमी भोव करून मारये सोडशिल्ली आमकां पयस व्हरतोल्या तांच्या फारीकपणा पासत आमची काळजां बापाक आनी सोर्गीचे आवयक ह्या मिसाच्या बलिदानांत ओरपुया.
भाव भयणीनो, आतांच आयकल्ल्या आमी ह्या सुरवातेच्या उतरांनी आख्खी समरी आमी सायबीण मांयच्या जिविताची जी आमकां लागू जाता ते भशेन आयकलां. तिचे भाशेन जावपाक आमकां दिसाच्या दिसाक उलो आनी सोयेग आसा. आनी तरी आसतना जायते पावटी आमी तिचे भाशेन जावचे वाटेर तिचो हात आमी सोडून दिला आनी ह्या संवसाराचो हात दवरला. असलें आमच्या चुकीचें. हे मिसाचे सुरवातेक देवाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून, वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सुर पदवीदार देवा, बो बागयोंत आंकवार मरेची शेकाय आमकां फावो केले देखून आमी संतोसता. ही मोगाळ आवयचे विनंतीन ह्या संवसारांत सर्व वायट विघ्नांतली आमकां वाठाय आनी स्वर्गार सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सगल्या राष्ट्रां मदें तांचें कूळ नावाडगें जातलें आनी सगल्या लोकां मदें तांची सोंसोत. सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली सोंसोत अशें तांकां पळयतात तितली मान्य कोत्तली. हांव सर्वेस्परा सवें खुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवें संतोसान बोल्ला. फुलांच्या जेल्यान नेटोयलोल्या एका नवऱ्या पोरी आनी भांगारान श्रिंगारायलोले एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसोयली. तारोणाच्या आंगोस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न कोत्ता आनी बागेंत बियां किर्लून वयर सरतात, तशेंच सर्वेस्पोर राष्ट्रांचे नोदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखाणणी किर्लून वयर सरोशी कोत्तलो. देवाचें उतोरें. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोजें. परतून म्हणुया. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोजें. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोजें. म्हज्या देवा सवें बळ म्हाका मेळ्ळें. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना, कारण तुवें म्हाका सोडवून दिल्ली म्हूण हांव संतोसतां. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोजें. बोलिश्टाचें दोनू मोडलें, पूण असोक्तांचें बळ वाडलें. पोट बोर जेवतालीं ती दिसवडो जोडपाक वेता, पूण बुकेन मोडटालीं ती आनीक वावराक वचनात. वांसटी बायल 7 पावटी आवय जाता, पूण जायत्या भुरग्यांचे आवयक आतां बुजवण ना. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोजें. सर्वेस्पोर मरण धाडटा आनी जिवीत दिता. कोंडांत देंवयता आनी थंयसरलीं भायर काडटा. सर्वेस्पोर दुर्बळकाय धाडटा आनी ग्रेस्तकाय दिता. तोच दोरनीर शेवटिता आनी वयर उबारता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोजें. गोरिबांक तो धुलींतलीं उखलता, दुर्बळांक तो शेणांतलीं वयर काडटा. कुवरां मोदें तांकां बसयता, मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. जबाब. सर्वेस्परा सवें मुरगोडटा काळीज मोजें. उद्गार.
मारिये कुरपेन बोल्लोले, सोर्वेस्पोर देव तुझे सोवें, सोदोयव गे तूं ओस्तोर्या मोदें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्कांचे परबेक जेरुजालेम येतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुजाल्या गेली. आनी परबेचे दीस सरल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापायक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यान फाटीं रावलो. पूण तो वाटेच्या सांगात्यां बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्यां दायऱ्यां आनी वळखीच्या लोकां मदें ताणें ताका सोदलो. तो मेळो ना जातूच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुजाल्या गेली. आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचे आयकताले तांकां सोमेस्तान ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या जबाबाचें मोटें अजाप दिसलें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हणलें, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय खोती उस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरान हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसलेत. पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बरोबर तो नाजारेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आयच्या शुभ वर्तमानाची निमाणी वड. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक आमी जेजूच्या बो पवित्र काळजाची परब मनयल्या आनी आयज आमी आंकवारमरेच्या खोतावीण काळजाची परब मनयता. लुसिया, सांता लुसिया, फातिमा जी दर्शनां तिका मेळ्ळी तातूंतल्या एका दर्शनान हें दर्शन पळयता की जेजू मागता म्हज्या काळजाचें देवस्थान आसा ताचे बरोबर म्हजे आवयचें काळजाचें देवस्थान जावपाक जाय. भाव भयणीनो, कालच्या दिसाक आमकां फादर फ्रांसीस उगडास कोत्तालो. आमी कोणूय मनशा विशीं उलयता तेन्ना म्हणटा बऱ्या काळजाचो मनीस, दयाळ काळजाचो मनीस, उदार काळजाचो मनीस, नाजाल्यार उरफाटें निबोर काळजाचो मनीस, क्रूर काळजाचो मनीस. काळजाची खबर करता आमचो कॅरेक्टर आमी उलयता तेन्ना. तर भाव भयणीनो, आमचो जो स्वभाव आसा, आमचो कॅरेक्टर जो आसा तो आमच्या काळजाक घट्ट लागून आसा. मारयेचो कॅरेक्टर, मारयेचो स्वभाव आमी वळखतले जाल्यार हेंच काळीज, तें खोतावीण काळीज. आनी तें खोतावीण कित्याक देवान जेन्ना विचून काडली मारयेक आपले पुताची आवय जावपाक, वो म्हणुया सोडवणदाराक संवसारान धाडपाक जेन्ना देवान येवजण आपली आतां ह्या काळान घालपाक येवजिलें तेन्ना ह्या खोतावीण संभवाक देवान सुरवात दिली. मारयेक कसलेंच पातोक नासतना निश्कळो गर्भ संभोवपाक आपल्या आवयच्या कुसव्यान फावो केलें. आनी त्या उपरांत जेन्ना
मारिया पातका विणें जल्मल्या, पूण आपलें जिवीत जियेता आसतना हेंच पातका विण जिवीत, खोता विण जिवीत ती जियेली. आनी हें जियोवपाचो एक बेज आमच्यान म्हणपाक जाता, एक बुनियाद म्हणल्यार तिणें देवाची कुशी मानून घेतली. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणें जेन्ना तिचें सवें घडलें तेन्ना ती निश्कळूंक उरली. तिकाय आमचे भाशेन हे सगळे संवसाराच्यो राटी आसात, हे संवसाराचे कोश्ट आसात, त्रास आसात, हे सगळे आसात. ह्या संवसारान जे भाशेन आमी जियेता ते भाशेन ती जियेल्या. भुरग्यांचो हुस्को आवय बापायक जे भाशेन आसा तिकाय हो आपल्या भुरग्याचो हुस्को आसलो. म्हणटूच ह्या सगळ्यान आमी ज्या परिस्थितीन आसा, आमी ज्या संदर्भान जियेता तेन्ना आमकां जरी तर हें सगळें वायट घडटा, आमकां जरी तर ताळण्यो येतात जाल्यार मारयेकूय आसल्यो म्हूण समजून घेवया. पूण म्हणलां तशें जो बेज देवा सवें आसलो तातूंत ह्या पातकाचेर आड झुजूंक, पातक करिना जावं आनी निश्कळूंक रावंक तिका फावो जालें. देखून तिचें काळीज निश्कळूंक. आनी ह्या काळजान तिणें कितें घातलां, जशें आमी शुभ वर्तमानान आयकलां, हें सगलें जेजूच्या भुरगेपणार तावन अकस्मात जो जेन्ना 12 वर्सांचो जालो, अकस्मात म्हणल्यार 12 वर्सां लागलीं, आनी ह्या 12 वर्सांचो जालो तेन्ना जेन्ना बाळूक जेजू हो व्हडलो जातलो जेजू आतां इंडिपेंडंट जावपाक सोदता असो दिसता. परबेक आयला आवय बापाय बराबर, पूण आवय बापूय परतून वयता आसतना तांचे बराबर वचूंक ना. तेंय जाल्यार तांकां सांगूंकूय ना, तांकां कळो नासतना फाटीं रावलो. घोडे तांकां कळलेलें आनी तांकां सांगलेलें, माय मातशें ते हे जे यादनीक आहात आनी ते तेंचे बराबर मातशें बसून डिस्कस करता. अशें म्हणल्यार घोडे ती म्हणपाची, अरे बाबा तूं येदो भुरगो आहा, ते आहा ते व्हडल्या हाडाचे धव्या हाडाचे, ते कितें तुजें आयकतले. कळो नासतना फाटीं रावलो. आनी तो फाटीं रावलो तेन्ना अजापां सगलीं. एके वाटेन हे सगळे जाणार जे आसात, हे सगळे वडील जे आसात ते पयली सुवातेर ताचे गिन्यानाचें आनी ताच्या जाबाबाचें तांकां अजाप दिसलें. म्हणटूच तांणी ताका प्रश्न केल्यात. ह्या जाणट्यांनी, ह्या हुशार मनशांनी, धर्माची ओळख आसलेल्यांनी ह्या बाळकाक, 12 वर्सांच्या बाळकाक प्रश्न केल्यात. आनी देखून तांकां ताच्या जबाबाचें अजाप दिसलें, मोठें अजाप. तशेंच ताचें गिन्यान, ज्या गिन्यानान तो तांकां प्रश्न करतालो, जे भाशेन तो तांचे लागीं भासाभास करतालो, आनी जे भाशेन 12 वर्सांचो आसतना तो व्हडलो मॅच्युअर्ड भुरगो जाल्ल्या भाशेन उलयतालो, हें आयकून ते अजाप जाताले. दुसरे वाटेन अजाप ताची आवय बापूय. भुरगो फाटीं उरला देखून खोती हुस्के काडून सोदीत सोदीत आसली. घोडे खंय कोणशाक आसपाक शकतालो, घोडे खंय बाजारान आसपाक शकतालो, वो फेरयान भोंवतालो तसलो आसपाक शकतालो, वो घोडे थंयसर उदक आसा जाल्यार त्या उदका कडेन गेला तसलो आसपाक शकतालो. जंय तो आसपाक शकनासलो थंय तो आसलो. म्हणल्यार ह्या जाणारा मदें भासाभास करून, तांचे लागीं उलोवन, तांकां प्रश्न करून, तांकां जबाब दिवन, देखून मारयेकूय हें मोठें अजाप दिसलें. तर अजाप जाता तेन्ना आमकां कांय कळना तेन्ना कितें करपाचें, हेंय आमकां मारयेचें काळीज शिकयता. जेन्ना मारयेक आंज बडवो मेळ्ळलो आनी आंज बडव्यान सांगलेलें, तूं आतां देवाच्या पुताची आवय जावची आसा, गर्भेस्त आसा तूं, तेन्ना तिणें म्हणलें हें कशें जावपाक शकता. प्रश्न केल्लो तिणें. म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना. आनी असल्या वेळार प्रश्न केल्या उपरांत जाबाब जो मेळ्ळलो, हें सगलें जातलें तें देवाचे कृपेन, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या बळान जातलें. आनी तुज्या कुसव्यान जो गर्भ संभवला तो बेस्तो न्हय, पूण तो देवाचो पूत मानून घेतलें तिणें. ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. म्हणटच प्रश्न येता तेन्ना भाव भयणीनो, भोव करून आमकांय येताय असले प्रश्न. कित्याक आमकांय कोश्ट त्रास पडटा. भोव करून जेन्ना आमकां त्रास जाता, भोव करून जेन्ना आमकां कोश्ट पडटा, आमकां कोण कितें म्हणटा, वो जें कितें आमी रावनासलेलें तें जाता, अनएक्सपेक्टेड कितें जाता, तेन्नाच आमी प्रश्न करता.
घोडे देवाक प्रश्न करता घोडे मनशांक जांचे लागीं आमच्यान उलोवंक जाता तांकां प्रश्न करता हे म्हाका कित्याक आतां कितें करपाचें वेगवेगळे तरेचे प्रश्न तर ह्या सगळ्यान जाबाब होच ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें मारयेचें निश्कळूंक काळीज हें आमकां शिकयता आनी हें करता तेन्ना कितें जाता सगळें भरोन येता रेस्टोरेशन जशें आयच्या पयल्या वाचपान इजायासाच्या पुस्तकान आमी आयकलां ही खबर जी इजायासाचें पुस्तक करता तें भरून काडपाचें आनी कितें भरून काडपाचें जें कितें पाड घातलां तें आतां भरून काडपाचें जे त्रास कोश्ट हे इस्रायल परजेक पडल्यात ते नव्यान आतां पयस करून तांकां बरें आसा तें दिवपाचें हें सगळें देवाचे कुशे प्रमाणें जाता आनी देव तें भरून काडटलो हो बरो आसो भाव भयणीनो सद्याक आमी आतां हो आख्खो संवसार इयर ऑफ डेकेड ऑफ रेस्टोरेशन हातून आसा जी युनायटेड नेशन्सान डिक्लेअर केल्ली 2021 वर्साक डेकेड ऑफ रेस्टोरेशन म्हणल्यार 2021 पयलीं जें कितें आमी सगळें पाड घातलेलें आसा उदारगतीच्या नांवान डिवेलपमेंटाच्या नांवान तें आतां परतून भरून हाडपाचें आमची सृश्टी नव्यान घडून हाडपाची भरून काडपाची डेकेड ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम्स अशें म्हणटात भाव भयणीनो तरी आसतना ही डेकेड ऑफ रेस्टोरेशन आसा तातूंत आमी पळयता आमी मनीस आजून पासून सुदरना आजून पासून पाड घालीत आसा आजून पासून आनीक पिड्ड्यार करीत आसा तर असल्या वेळार आमचें काळीज मारये भाशेन न्हय हें आमच्यान म्हणूंक जाता आमच्या मनशांचें म्हणटा तेन्ना भोव करून जांकां जबाबदारी आसा तांकां मारये सारकें काळीज जातलें जाल्यार देवाचे येवजणेक उक्ते रावून जें कितें आमकां दिल्लें आसा ज्या देण्यांनी देवान आमकां बोल्लेलीं आसात तातूंत खुशाल जावपाक गरज आसा आनी आमी जी कोण कडेन जबाबदार न्हू डायरेक्टली आमी न्हू पूण इनडायरेक्टली खंयच्यान तरी आमी जबाबदार आसतलीं भोव करून आमी आमचें तोंड उगडूंक ना देखून आमी सांगूंक ना देखून हें जें कितें घडटा तें वायट ही जी उदारगत आमकां जी उदारगत डिवेलपमेंट म्हणून आमचेर थापलेली आसा तेची आमकां गरज ना हें सांगूंक आमी आजून आमचें तोंड उगडूंक ना देखून घडये इनडायरेक्टली आमी जबाबदार हें सगळें जें घडटा तेका जाल्यार असल्या वेळार मारयेच्या काळजाक येवन आमी मारयेच्या काळजा सारकें आमचें काळीज करूंक आमचें जें खोत आसा आशेचें आशा जाल्या आमकां भिरांत लागता आमकां आमी जर तर तोंड उगडूत जाल्यार आमचेर हें वायट जातलें तें वायट जातलें ट्रान्सफर करतले आनी कितें करतले भिरांत आसा दुबाव आसात आमकां आमी जरी तर कितेंय जाग्यार घालपाक प्रयत्न केलो जें कितें इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां मेळ्ळां देव भरून काडटलो म्हणल्यार देव येवन आपल्या हातान करून दिवचो ना आमकां पूण आमचेच वरवीं आमचेच मदल्या मनशांक भायर काडून आनी आमकांच बाराबर हाडून हें सगळें नव्यान घडून हाडपाक देव वावुरता पूण आमी आमचे भिरांतीक लागून आमचे आशेक लागून आमच्या दुबावाक लागून त्यान जातलें काय ते आनी आयकतले तेंचे लागीं पदवी आसा आमचे लागीं जाता हे सगळे प्रश्न दुबाव घेवन आमी करपाचें आसा तें करूंक ना म्हणल्यार जें कितें रेस्टोरेशन करपाक जाय नव्यान भरपाई करपाक जाय ती करूंक आमी फावो ते उपाय घेवंक ना म्हणटच डेकेड ऑफ रेस्टोरेशन आसा तें डेकेड ऑफ डिस्ट्रक्शन जावपाक लागलेलें आसा तर मारयेच्या काळजाक भाव भयणीनो आमी चिटकून रावया आनी हें देवसांव आमी करता आसतना तें फकत आमकां एक देवसांवूच न्हय आयज आमी सोनवाराचें जें देवसांव करता सायबीण मांयचे काळजाचें वरस भरता वरस जालें हें सुरू केल्यार पूण हें देवसांव फकत देवसांवूच उरलें आमी सोनवाराच्या पयल्या सोनवाराक म्हयन्याच्या पयल्या सोनवाराक आयलीं आनी जें मागणें दिल्लें आसा तें म्हणलें आनी गेलीं अर्थ ना ताका अर्थूय ना फायदोय ना आमी कितल्योच नमान मरे म्हणल्यो त्यो बेश्त्योच थिंगाच उरल्यो भाग्यवंत मरे म्हणून मागलें थिंगाच उरलें पूण आमच्या जिवितान एक पासून बारीकशी एक जरी तर बदल येता धाकटेंशें रेस्टोरेशन आमी करता जाल्यार ताका खूब फायदो आसा तरी देवसांवां आमी जी करता भाव भयणीनो ती आमकां फायद्याची जावं दी आमचें जिवीत नव्यान बांदून हाडूंक ह्या संवसाराचें रूप नव्यान बांदून हाडूंक आनी जें देवान भासायलां ह्यो भासावण्यो आमचें सवें घेवंक आमकां फायद्याचें जावं म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन ह्या उंड्या सोऱ्याचे भेटवणेन आमी आमकांच ओपुया आनी देवा लागीं मागुया
पेटोन एक गीत घेऊया C14. दाखांचो सरो तुका दाख वालीन दिला मनशाच्या वावरान म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेंतले आमच्या राखे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मागयो. कोनवळ्या बापा बागेवन आंकवार मारी देवाचे मातीचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता. तांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमचे सर्गीचे आवयचे मजतीन आमच्या दिसा दिसाच्या जिवितान आमी तुका मानवशी कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारान सासनाच्या देवा सर्व काळ्यान सर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो निश्कळूंक काळजाचे नित्यांकवार मारीक आमी आज नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटाव तुका वंदिता तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 संसार बल्लाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी उत्सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गुटपोर गोठुया तुझ्या कुसळांनी पुरो जीवन पोळा ओरडी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रथमीचे विस्तारले तुजे पयसुबेचो उगडास कर आनी लिव आमचे बागेवन बापा फिलिपिनार आमचे गोंडी बापा सिमा आमचे आदारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भणीची काकूत कर ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्ताक जे पुडजोडीत मुकामापणे फाव कर आमा समेस्तांची दया करा मागता आंकवा मरेद्याची माई सांगाती भाग्योन झुजे जपोती भाग्योन दोत्ता भाग्योन जवाज आनी सोरी काडी तुका मानुल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासना सुखात आमकां वांटो दी तांची सांगाताची महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताचे पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक मारयेचें कोतावीण काळीज आमकां देवा सारकीं करूंक व्हरता तर देवा भाशेन आनी जेजूच्या काळजा सारकें आमचें काळीज करूंक मारयेच्या कोतावीण काळजाक आमी चिटकून रावया तिचें देवसांव करुया आनी तिच्या काळजा सारकें आमचें काळीज कर म्हूण देवा लागीं मागून जेजून शिकयलें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरवाशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कारां तू भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू हांव तुका प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या प्रितीच्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मरे देवाची मातयेच्या उगड्यासाक आमी तुका भेटयला त्या संस्कारान तुवें आमकां आत्मीक पोसण दिलाय. ह्या पोसणाचे घोटायेन आमचे माये वरी तुजी खुशी पाडून स्वर्गार तुजी सासनाची सोडवण भोगूंक आमी तयार जावं आनी आमचें काळीज निश्कळूंक जावं. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटा गीत घेवया T26. Maria Mai Curpeci Oda Victor Moledi Maria Mai Jesus Maria Mai Moji Maria Mai Curpeci
Maria,